फेस्ताक तयारी म्हळ्यार कितें पयलें पुरा आदीं फेस्त आयलें म्हणटा आसतना नवें वस्तू न्हेसचें आसलें भुरग्यांक नवें वस्तूर शिवोवचें आनी पुरा आसलें फेस्त आयलें म्हणटाना देखून आज वस्तूर कोण तुमी जाणात तुमी बरें बरेंच घालून येतात जावं पुरो कित्याक फेस्त आमकां पूण याजकी बरें जिगी बिगी घालून येता भांगराळें वस्तूर आतां ह्या नेसनाचो अर्थ कितें हे नेसान कित्याक लागून तशें ते न्हेसतात कितें सकट तातूंत आसा जायत्यो लितुर्जीच्यो जायत्यो संगती आसात पूण आज फकत एका ह्या जागाच्या नेसना वयर तुमकां विवर दिता जायत न्ही देखून हें पळयत आसतना तुमकां समजतलें एका नेसनांत इतलो अर्थ आसा गी म्हणून पवित्र सभेच्या एका ह्या जागा नेसनांत तितलो अर्थ आसा गी म्हणून पयलें जावन आमकां पळोवंक मेळटा एक आल्ब हांगा एक पिंतूर तुमकां दाखयलां दोवें वस्तूर आल्ब हे दोवें वस्तू तुमकां हे क्लेरिकांचे वस्तू क्लेरीक म्हळ्यार एक दियाकोन जावं पुरो याजक या बिस्प हे वस्तू न्हेसतात भितरले वस्तू न्हेसतात ताचे उपरांत आमी ताका म्हणून एक आल्तारीचें वस्तू जी कोण आल्तारीक येतात ती हे वस्तू न्हेसतात तो कोण येतात आल्तारीक दियाकोन याजक आनी बिस्प सोडून वाचपी येतात आल्तार सेवा करची येतात पूण आमच्या मदें तितली संवय ना जावं पुरो पूण भायल्या गांवांनी आनी पुरा वाचप वाचतेल्यांकी तांणी धोवें न्हेसूंक आसा जी कोण आल्तारीक सरतात तांणी सगळ्यांनी धोवें न्हेसची रीत आसा देखून हे आल्तारीचे वस्तू आल्तार जशें नितळ निर्मळ आसूंक जाय हे धोवें वस्तूर आमकां उगडास करून दिता आमी नितळ निर्मळ आसूंक जाय म्हणून आतां नितळ निर्मळ म्हणटा आसतना ओके लातेनांत ह्या आल्ब हांवें शब्द वापरलो आल्ब म्हणून ताका आल्बा म्हणटात आल्बा म्हळ्यार नितळाय या धोवें आतां हें धोवें कित्याक न्हेसचें आमच्या आत्मीक नितळायेचो गुर्त आत्मीक नितळायेचो गुर्त आत्मीक नितळाय आमकां चड करून खंय पळोवंक मेळटा तुमी स्त्रियो खंयच्या दिसा पूर एक बरें न्हेसतात धोवें न्हेसतात निम्माण्या ब्रेस्तारा खंयच्यो स्त्रियो धोवें न्हेसून येतात रेस्पेराक कुंभाराक सारका ताचे सांगता वॉलाक ओके स्त्रियांक म्हळें हांवें देखून आतां विचार नाका दादले कित्याक काळे न्हेसतात म्हणून स्त्रियो तुमी एका रेस्पेराक धोवें न्हेसून येतात ताचे उपरांत कुंभाराच्या दिसा धोवें वॉला वेळार भुरग्याक आमी कितेंय न्हेसयल्यार याजक उपरांत आमच्या शुद्धपणाचो गुर्त जावन त्या भुरग्याचेर एक ल्हानसो तुवालो तरी घालता धोवें ताच्या सांगाता धोवें खंयचें वस्तूर आज पळया तुमी इतलीं जाणां आसात दुसऱ्या कलराचें दुसऱ्या नमुन्याचे वस्तूर घाल तुमी आयल्या सरकार खंयचे वस्तूर आसूंक पुरो तांबडें धोवें शेळयेच्या रक्तान धुवन काडल्लीं आमी सकटां धोवीं न्हेसून आसतलीं हांव देखून उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा आतां सर्ग कसो आसतलो आमकां ते वस्तुराची गरज आसा की तें जेजूस आमकां सांगता कित्याक आमी बोडव्या सारकीं आसतलीं हांव म्हणून पूण जाल्यारय आमकां उगडापणाचें पुस्तक उगडास करून दिता आमी धोवें न्हेसून आसतलीं हांव धोवे दगले घाल्लीं म्हळ्यार शुद्ध जाल्लीं देवान विंचलेलीं देखून शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लीं आनी शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केल्लीं कोण आमी सगळीं देखून धोवें आनी हें धोवें न्हेसतानाय याजक एक ल्हान गुपीत मागणें करता देवा म्हाका नितळ कर म्हजें काळीज नितळ कर आनी तुज्या पवित्र रक्तान देवाची शेळये म्हाका धुवन काड आनी म्हाका सासणाक संतोश भरीत कर म्हणून याजक हें वस्तू न्हेसतना मागता जालें तें जातच आतां दोगलो बरो न्हेसलो ते दोगलो सांबाळूंक एक कितें ल्हान एक रोप या ल्हान एक कितें नाडो जावंक जाय न्ही ताका आमी म्हणटा आल्ब जालें कोर्दांव तुमकां पळोवंक मेळटा ल्हान एक नाडो आतां कोर्दांव म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमी स्त्रियो एक चुडीदारां न्हेसची
त्या पॅन्टाकी एक नाडो आसा. दादले पॅन्ट न्हेसचे आमी जायते बेल्ट घालता कित्याक तें सांबाळटा वस्तू सांबाळटा. आंगाय मनसुगेन आमी थंय आल्ब सांबाळच्याक ताच्या वयर खोडदावान बांदता. पूण आमकां एक देवाच्या उतरा प्रकार, देवशास्त्रा प्रकार, लितुर्जे प्रकार चडीत अर्थ आसा. ह्या खोडदावाक आमी पेंगटा बांद म्हणयत. पेंगटा बांद. ताका लागून सा पेद्रू आमकां उगडास करता आपल्या पयल्या पत्रांत. पळया, जानवयाचे कमर बांदून जागी रावा. जानवयाचे कमर देखून पयलें जावन हो खोडदांव आमी न्हेसो माणसुगी असो गुर्तू जावन बरें नितळ आमी सारकें बरें न्हेसल्या म्हणून माणसुगी. ताचे सांगता माणसुगी आसा म्हूण बैल्या गुर्तान दाखोवचें. ताच्या सांगता खोडदांव कित्याक, खोडदांव आमी क्रिस्ताक न्हेसल्या मात्र न्ही, क्रिस्ता सारकें तयार आसा. देखून पयल्या काळार शिपायांनी केदाळ खोडदांव न्हेसून तयार आसूंक जाय आसलें. आपूण तयार आसा. खोडदांव काडला म्हळ्यार तूं सुशेगाद रिलॅक्स कर घरा आसाय म्हणून लायक. खोडदांव बांदला म्हळ्यार हांव तयार आसा. देखून आमच्या तयारेची जागृत रावलेल्याची बायलो गुर्तू जावन बायली कुणा जावन आमी खोडदांव न्हेसता. हे न्हेसतानाय याजाक एक मागणें करता, गुपीत मागणें करता. देवा म्हाका मुखार चलय आनी हे खोडदांव म्हज्या निस्कळपणाचो बायलो गुर्तू जावं आनी म्हाका संवसारी वडण्यांच्या उज्यांत हांव तूं राखून व्हरू म्हणून एक याजक ते न्हेसतना मागता, गुपीत मागता. ताचे उपरांत येता एक स्टोल तुमकां हांगा तितलो बरें पिंतूर ना जाल्यार दिसता. याजक एक बारीकशें वस्तू न्हेसता. मंड्याराचो गोमटे रुमाल आमी म्हणटा. आतां परत्यान हांवें स्त्रियांक सांगचें, जायती तुमी चुडीदारां न्हेसली, तुमी एक शॉल घाला. हांगा म्हज्या मुखार एकली बायल मनीस आसा, स्त्री आसा, तिणें शॉल बरो गळ्याक रेवडायला. शॉल कित्याक तुमी जाणात, कित्याक हांगा दाट कितें कांबोळ आनी पुरा गळ्याक कित्याक रेवडायतात? कोडयाळान केदाळ एक घाम आनी दग. पूण ह्या दिसांनी थोडी थंडी आसा. आमकां थंडी लागनातल्या बरी गोमटो जर तर कितें ऊब आसा, शेळ आमकां लागना. तोच गुर्तू जावन सुरवेर याजक बिस्प आनी पुरा एक गमट्या रुमाल बांदताले. एक 4-5 शतमानां गेल्या उपरांत ते बारीक 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 जावन आतां ह्या नमुन्याचे स्टोल तुमी पिंतुरांत पळयतात न्ही तें आयलें. ताका आनी एक नांव आसलें, वरारियो म्हणून नांव आयलें. वरारियो म्हणून नांव आयलें ह्या स्टोलाक. आनी हे कोण हे वरारियो
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोण दोशी जावं आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवण चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परा लागीं हें प्रार्थन आनी ही विनंती करून जातच साल्मांव सरस्पराचे वेदी मुखार दिंबयेचेर पडून आनी सर्गाक आपले हात उबारून आसलोलो. तोंसो उठलो तो इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदाया मुखार आयलो आनी तांकां आशिर्वाद दिवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, सदैव जावं सरस्पर. ताणें आपले परजे इस्रायेलाक आपणे बसयलेले प्रमाणे विशेव दिला. आपल्या सेवका मोइजे उदेशी ताणें दिल्ल्या उत्तम बसवण्यांतली एकच एक पूर्ण जायनासतना वसोंक ना. जशें सर्वेस्वर आमचो देव आमच्या पुर्वजां सवें आसलो तशें तो आमचे सवें आसूं आनी आमकां तो सणिना जावं वा पयस करिना जावं. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले आदेश आज्ञा आनी कायदे पाळून सर गजालींनी ताच्या वाटांनी चलचे खातीर तो आमची काळजां ताशेशी ओडोवं. हांवें सरस्परा मुखार लालयेन उसारलेलीं हीं उतरां दीस रात ताचे हुजीर आसूं आनी हर एक दिसाचे गरजेक अनुसरून तो आपल्या सेवकाक आनी आपले परजे इस्रायेलाक न्याय करून दिवं. हे परी सरस्पर जावन आसा देव आनी ताचे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण संवसाराची सर्रश्रां जाणां जातलीं. आयचे परी तुमी सरस्परा आमच्या देवाचे कायदे आनी आदेश पाळून तुमचीं काळजां ताका पुर्ती विश्वासी दवरा. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परान दिलो तांकां वोंडो सेगिसो. सर्वेस्परान दिलो तांकां वोंडो सेगिसो. जे आमच्या कानांनी जाणा सावन घेतला जे कितें पुर्वजांनी आमच्या आमकां सांगला ते सगळे आमचे मोकळे संततेक सांगतेल्या. ओडपून सर्वेस्परान देवाची वर्णी तेल्या. सर्वेस्परान दिलो तांकां वोंडो सेगिसो. मळबाच्या कोपांक ताणें आशना आपली दिली. अंतराळाची सगळी दारां ताणें उगडली. सगळ्या ताच्या कोणा जिवनाक मना पाटयले. सर्गीचे काण तांकां ताणें दाराळ दिले. सर्वेस्परान दिलो तांकां वोंडो सेगिसो. सर्वेस्परान दिलो तांकां वोंडो
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एकूण प्रवादी आमचे मोती उठला, देव आपले पचीची भेट करूंक आयला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वे स्पॉट तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माले. म्हजे थंय आसोणो फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो. चड फळ ताणें दिवचे खातीर सबन बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे बिने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनातल्याक फांट्या बरे कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उजान घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावय जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देवाचे उतर हे हांव मोरता जावनो विश्वासी बरो सेवाक रायासो. विश्वासी बरो सेवाक रायासो पूण पयलो देवाचो. हांव मोरता जावन विश्वासी बरो सेवाक रायासो पूण पयलो देवाचो. आय डाय एज किंग्स गुड सर्वेंट बट गॉड्स फर्स्ट. जुलैची 6 तारीख 1535 थॉमस मोर फाशीच्या मोरनाक उबो. कित्याक फाशी? हेनरी 8वो राय जावन इंग्लंडांत राजवट चलयतलो. आपणाची पयलींची पतीन आपणा सांगता जी येताना आनी एका स्त्रिये कडेन लग्न जावंक तो फुडें सरलो. जे आपूण करता ताका पवित्र सभेन परवानगी दी जाय, समर्थन करी जाय म्हूण उलो दिलो. तशें जावंक ना. देखून तो म्हणलो इंग्लंडाच्या पवित्र सभेचो वडील हांवच. जें कितें हांव करता तें सारकें. आनी थंयसर इंग्लंडाची पवित्र सभा उदेवून आयली. जायत्यांनी समर्थन केलें. जें कितें तूं करताय तें सारकें, ताका आमचो पाठिंबो आसा म्हणून सारलें. पूण थॉमस मोर चान्सलर जावन आसलो. राज्याचो चान्सलर. तो तें समर्थन करिना. आपणाचो पाठिंबो रायाक तो दिना.
देखून 15 म्हयने ताका जैलान दवरलो. परत परत ताका अवकाश दिलो. सगळ्यांनी प्रतिज्ञा घेतल्या, जें कितें राय करता, राय जावन आसा ताका आमचो पाठिंबो आसा. थॉमस मोर खाल जालो ना. 15 म्हयने जैलांत उरलो. उपरांत जुलायची 6 तारीख 1535 इसवेन ताका भायर हाडलो. जिवेशी मार्तीर मोर्चा त्या वेळार ताका परत अवकाश दिलो. थंयसर असल्या सगळ्या मुखार तो म्हणालो, आय डाय एज किंग्स गुड सर्वंट बट गॉड्स फर्स्ट. हांव मरता जावन विश्वासी आनी बरो सेवक राय असो, पूण पयलो देवाचो. आनी ताका जिवेशी मारलो. उपरांत ताका भाग्यवन म्हूण पासारले, सान म्हूण पासारला. सेंट थॉमस मोर. भावा भयणीनो, तुमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी दवरा. तुमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी दवरा म्हणलो संदेश आज आमी नियाळ करता. भावार्थ एक देणे देवाचें. इट्स अ गिफ्ट. भावार्थ एक देणे देवाचें. भावार्थ आमकां लाभला. आमी भावार्थी आसा. हें देणे देवान आमकां दिल्लें. उडास आमी दवरया. आमी ज्या देवाचो अणभव जोडटा, त्या अणभवांत आमी आसा, हें एक देणेंच. देखून फेथ इज अ गिफ्ट. भावार्थाक येवचेंच एक देणें. तर विश्वासपण म्हळ्यार कितें? आज आमी पुर्ती विश्वासी दवरया. आमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी दवरया म्हणून नियाळ करता. भावार्थ देणें. इट्स अ गिफ्ट. तर विश्वासपण कितें? विश्वासपण आमचो जबाब. त्या भावार्थाक वा भावार्थाचो जबाब ह्या उसारनी विश्वासपण भावार्थाक आमी दिवची जबाब जाल्ल्यान तें देणें लाभलोलो विश्वासपणान जियेता. भावार्थाचें देणें लाभलोलो विश्वासपणांत जियेता. विश्वासपण आमकां दुसरीच वाट सोमकोंक आदार दिता. फेस्ताचो विशय आसा आनी ते दुसरेच वाटेन गेले. विश्वासपण आमकां ती दुसरी वाट विंसूंक, त्या वाटेन चलोवंक आदार दिता. भाव भयणीनो, सगळ्यांनी पळया, रायाचो निर्धार समर्थन केलो. पूण थॉमस मोर म्हणालो, म्हजो राय, भावार्थाचो राय तो. देखून ताणें विश्वासपणाची वाट धरली. भावा भयणीनो, भावार्थाच्या देण्याक जबाब जावन विश्वासपणान तो जियेलो. क्रिस्ती भावार्थ जियोंक विश्वासपण गरजेचें. कोणाक विश्वासी रावचें? कोणाक विश्वासी रावचें? देवाक, जेजू क्रिस्ताक विश्वासी रावचें. विश्वासपण आमच्या भावार्थाचो बायलो गुर्तो. पवित्र पुस्तकांत थोडी सोबीत कुटुंबां आसात, थोडी सोबीत व्यक्ती आसात. कोण भावार्थ विश्वासपणान जियेले. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 12 थंयसर अशें वाचता आमी, देवान संवसाराचेर दिश्ट घाली आनी तो खोटो आसलो. कोण? देवान संवसाराचेर दिश्ट घाली, तो खोटो आसलो. कोण? सगळो संवसार खोटो आसलो. पूण उत्पत्ती ग्रंथ ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 म्हणटा, देवाच्या नोये देवाच्या वाटेन चलतलो. नोये देवाच्या वाटेन तो चलतलो. पळया, सगळो संवसार खोट्या वाटेन चलतलो. नोये देवाच्या वाटेन चलतलो. पुर्तुगल आयल्या उपरांतय नोये विश्वासपणान चल्लो. पयलेंच हो भावार्थ ताका आसलो, देखून तो विश्वासपणान चल्लो. तो देवाच्या वाटेन चल्लो. भाऊ भयणो, आनी एक व्यक्ती आसा, जुजे. कोण जुजे? नव्या चल्ल्यांतलो न्ही, पोरण्या चल्ल्यांत एक जुजे आसा. ताच्या भावांनी ताका धरण पट्टू बांदून घाल्लो. कळयता सागी? ताका भावांनी धरण पट्टू बांदून घाल्लो. उपरांत इश्मायल तांकां विकलो. इश्मायल तांक. आनी तो वचोन खंय पावलो? फारायबाराच्या रावळेराक पावलो. थंयसर तो कारभारी जावन आसलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो घटमूट आनी सोबीत आसलो. घटमूट आनी सोबीत आसलो. देखून रावळेरांत धणिनेच्या बायलेची दिश्ट
झुजेचेर पडली आणि ती ताका सांगा लागली, मुझे सांगाता न्हिदे, मुझे सांगाता न्हिदे. झुजे कितें म्हणालो? झुजे कितें म्हणालो? देवा विरोध पाताक कशें करूं? येदे व्हड वायट देवा विरोध कशें करूं? भावा भयणीनो, ही जावन आसा दुसरीच वाट. ही जावन आसा सर्वेस्पराचेर काळीज पुट्टें दवरचें. ही जावन आसा वाट विश्वासपणाची. पळया तेंते साव अवकाश आसलो, पूण झुजे कितें उडास आयलो? हांव कोणाचो? हांव ताचो. देवा विरोध हांव कशें वचो? अवकाश आसा, तेंते साव आसा, पूण काळीज कोणाचेर आसा? ताचेर आसा. हे म्हजी उतरांनी पवित्र पुस्तकांत आसा. भाव भयणी, घडीत देखून झुजे कितें म्हणलें? ताचेर फटकिरो फिर्याद मारून ताका बंदेन घालो, पूण ताणें विश्वासपण सांडूंक ना. आनीक घडीत पवित्र पुस्तक आमी पळोवचें जाल्यार मकाबेवाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 7, थंयसर 7 भावांचें मार्तीरपण आसा. आयकल्लो उडास आसा की 7 भावांचें मार्तीरपण. जुदेवांचेर जुलूम चडलें आनी जुदेवांक तांचे कायदे पाळोवंक सोडूना. जे कितें रायाची आज्ञा आसा ती तांणी पाळी जाय आसली. जी पाळी नातली तांकां नाश करतले, जिवेशी मारतले. देवाच्यो आज्ञा मोडूंक तयार नातली जायती आसली. तांच्या पैकी हे 7 जण आनी तांची आवय. हे घडीत पवित्र पुस्तकांत आसा. मेकाबावाचें पुस्तक अध्याय 7, दुसरें पुस्तक अध्याय 7. आनी त्या आवय मुखार रायान 7 जाणां पुतांक एकाच दिसा कोसटून आवयच्या दोळ्या मुखारच जिवेशी मारलें. तरी तांणी तांचो देवाच्यो आज्ञा मोडूंक ते तयार नातले. विश्वासपणाची वाट ही. उपरांत कितें जालें? उपरांत ते पळया 7 जाणां पुतांक आवय मुखार कश्टिले, एक उपरांत एकल्या काडलें, कश्टिले आनी जिवेशी मारलें. पूण उपरांत आसली ती आवय, तिची उतरां पळया. मकाबावांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 9 वाक्य 22. ऐका हें सारकें. तुमी तिच्या पुतांक तिणें सांगली धैर्याची उतरां अंत्योका राया मुखार. तुमी म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेना. उपरांत जायतीं उतरां आसात, हांव मोठ्यान सांगता. तुमी म्हज्या गर्भांत कशें उत्पन्न जाल्यात म्हूण हांव नेना. तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्हय. तुमी म्हज्या गर्भांत आकार घेतला जावं पुरो, भुरगीं जावन जल्मल्यान जावं पुरो, पूण तुमकां स्वास आनी जीव दिल्लो हांवें न्हय. ताचे उपरांत मुखारसून उतरां आसात, पूण निमाणी उतरां. सृश्टेचो रचणार आपले दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परत्यान दितलो. सृश्टेचो रचणार तुमकां जीव स्वास परत्यान दितलो. ताच्या कायद्या पासत तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करिनात. तुमचे कुडला गाड काडटले पूण तुमचो आत्मो न्हय. ही जावन आसात धैर्यादीक उतरां एका आवयची, विश्वासपणान चलच्या आवयची. बाबा भयणीनो, विश्वासपणाच्या वाटेन राजी करूंक ती तयार ना. नो कॉम्प्रमायज. तर विश्वासपणान रावोंक जायते तेंते सव आसात गी ना? खंडीत आसात. जायती तेंते सव आसात. जायत्यो संगती आमकां एट्रॅक्ट करतात, सक्कड करतात न्ही. आमी करया, हें पयलें चिंताप. ती करतात, हें करतात, आमी करया. बरें न्ही? हाविसपणाची वाट धरची. भाव भयणो, विश्वासी रावोंक एक पंतावान. देखून एक संज्ञा आसा, क्रिश्चियानिटी इज फॉर करेजियस वन्स, नॉट फॉर कावर्ड्स. क्रिस्ती जिवीत भिवकऱ्यांक न्हय, ते धैर्यादीक मनशांक. कित्याक विश्वासपणाची वाट आमी तुमकां पळयत पुस्तक थोडी घडितां दिली आनी असलेच विश्वासपणाच्या जिविताक आमकांय आपोवणें आसा. त्या देखून ही जिवीत जियोंक गरज आसा. धैर्य. उदकाच्या लोटा विरोध आमी वचोंक आसा. टू स्विम अगेन्स्ट द करंट म्हणटात. आमी एका वातावरणांत जियोवन आसा. आमच्या विश्वासपणाची जायते फावटी परिक्षा जाता. कित्याक अशें सक्कड करतात न्ही, आमी करया म्हणून. जायना गी? हरी एका घडये, हरी एका दिसा म्हणले भाव भयणो, ज्या वातावरणांत आमी जियोवन आसा थंयसर आमच्या विश्वासपणाची परिक्षा सदांच जाता. एक झूज.
की आंतरीक झुजणी बगार भायल्या जिवितांत ती आमी झुजोवंक आसा. भाऊ भयणीनो, देव कितें आशेता? देव आमचे जावन कितें आशेता? विश्वासपण. दुसरें कितेंय न्ही, विश्वासपण. आदाम आनी एवेक देवान रचलें, सगळें दिलें. तांचे जावन तो कितें आशेलो? कितें आशेलो? विश्वासपण. आडवरलेल्या रुखाचें फळ खायनाकात म्हणटा आसतना तुमी विश्वासपणाच्या वाटेन चला. सैतानाची ताची सगळी पोस कशी आयली? देवाक अविश्वासी जावन. आनी तोच सैतान आदाम आनी एवेक नाडोवन कितें म्हणालो? कांय जायना. त्या घडये भाव भयणो, जायते बडी आमकां अशें जाता अविश्वासपणाची वाट चलोवंक. जें कितें त्या घडयेक वायट आसा तें बरें जावन प्रेजेंट करतात, बरें जावन तो दाखयता. आदाम आनी एवेक जें कितें वायट आसलें त्या घडये बरेंच जावन दाखयलें. जायते बडी आमकां त्या घडये बरेंच म्हूण दिसता. आमी जाणा वायट तें, पूण त्या घडयेक बरेंच म्हूण दिसता आनी अविश्वासपणान पडटा. आदाम आनी एवेक त्या देवाच्या संमतान काडून व्हेल्लेंच अविश्वासपण. त्या देखून भाव भयणो, जोशवान पडजे लागीं कितें विचारलें? तुमी विश्वासी रावतल्यात मो देवाक? मोयजेन कितें विचारलें? तुमी विश्वासी रावतल्यात मो? देखून देव आमचे जावन एकच आशेता, विश्वासपण. कित्याक? भावार्थ ताणें आमकां देणें जावन दिलां. फेथ इज अ गिफ्ट. आनी ताका जबाब कितें आमची? विश्वासीपण. विश्वासीपण. देखून पेद्रूनो जेजून पेद्रूक 3 फावटी विचारतना, तूं म्हजो मोग करताय मो? तूं म्हजो मोग करताय मो? पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय मो? कितें विचारता? तूं विश्वासी रावतलोय मो? बी फेथफूल टू मी. भाऊ भयणीनो, विश्वासपणांत रावोंक, त्या वाटेन चलोवंक तेंते सवा जायते आसात. पयलें आमच्याच बळाचेर होंदवण रावोंक. केदाळा मुसर हांव चिंतता हांव सर्वस्व, त्या दाळा आमी विश्वासपणान सुकता. दुसऱ्यान व्हड जावंक आशेता आमी विश्वासपणान सुकता. जायते फावटी ही तेंते सभा जायतीं आसात. अब्रामाक भावार्थ असो बापय म्हणटात. कित्याक? विश्वासपणान तो जियेलो. त्या भावार्थाक जावप जावन आपणाचें जिवीत तो जियेलो विश्वासपणान समकल्लो. तर विश्वासपण म्हळ्यार कितें? टू बी विथ गॉड, टू स्टँड फॉर गॉड. विश्वासपण म्हळ्यार टू बी विथ गॉड, टू स्टँड फॉर गॉड. देवा सांगाता रावोंक, देवा खातीर रावोंक. देवा सांगाता रावोंक, देवा खातीर रावोंक. देवा संगी रावचें भावार्थ आनी देवा खातीर रावचें विश्वासीपण. देवा संगी रावचें भावार्थ, देवा खातीर रावचें विश्वासीपण. भाऊ भयणो, ह्या विश्वासीपणाच्या जिविताक आमकां गरज मागणें. मागणें. ह्या दिसांनी आमी टीव्हीर पळयलां जावं पुरो, माध्यमांनी वाचलां, जायते कडेन कठीण हिंव आसा. हिंव पळयलां, हिंव. आनी सकाळीं मार्गा देगेर तेणें उजो घालून बसतात न्ही गी, उजो घालून बसतात मार्गा देगेर. कितले उज्याच्या लागीं येवंक जाता म्हूण प्रयत्न करतात. थोडीं ल्हान ल्हान पेट्या पिलांय तुमी पळय उज्याच्या लागीं येवन हिवाक कितले लागीं येतात, येवंक प्रयत्न करतात. कित्याक? त्या उज्यात हांव कितें मेळटा? ऊब मेळटा. ऊब मेळटा. मागण्यांत आमी कितलें देवाक लागीं येता भाव भयणीनो, तितली ऊब आमकां मेळटा. त्या मोगाची ऊब आमकां मेळटा. त्या दाळा आमचें तें आसचें शेळेपण, मेळेपण न्हय पळय सदां दैवीकपणाची ऊब आमचे थंय वाडोवन येता. देखून मागणें एक वर्ते हातेर. त्या दाळा मात्र भाऊ भयणो, ह्या मागण्यांत त्या देवाची खुशी जाणा जावन विश्वासपणांत आमी जियोंक शकता. दुसरें सक्रामेंत. हे सक्रामेंत आमकां ही वाट चलोवंक आदार. येवकरिस्तोस प्रत्येक जावन येवकरिस्तो सक्रामेंत आनी कुमसाराचो सक्रामेंत. कुमसारो सक्रामेंत. तिसऱ्यान देवाचें उतर. देवाचें उतर कितलें आमी वाचता, नियाळटा, त्या जेजू बरी आमी जाता. जेजू बरी आमी जाता. भाऊ भयणीनो, हांवें सांगलें विश्वासपणांत जियोवचें तितलें सुलाभेचें न्ही. हें पंतावान, पूण आमी भियोवचें नाका. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचलें, हांव दाखवाल, हांव दाखवाल, तुमी फांटे. त्या फांट्यांक सगळो साथ दाखवाल येतावन येता. सोम्या थंय आमी आसाव.
देखून हो त्या दाखवाली ते एक जावन
दिसता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टा खातीर मेल्या सुमेस्ता तुजे परसडीत मुखाबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाची माई संगती भगिवन सुजेती सोपती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व कळीन तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकांय वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकेले मागणे सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम गोवेसा तुझे राज आमकां येव तुझे खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक शिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवशानत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सतपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताची तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणी हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या सोम्या स्वीकार करून हांगासर आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुवें भितर येवंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरूनच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोर्चे म्हूण तुवें येवचिले. हे तुझ्या मोगाचे दिन येवचेने पासोदो दिन वाचनेचो याचने संभ्रमून जेजूच्या नांवान ताटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसात. आज नोवेनाचो निमाणो दीस. आमी नियाळस विशय जावन आसा तुमचे काळजां सर्वेस्पराक पुरत्यान विश्वासी दवरात. आनी मागचो इरादो जावन आसा सर्व धार्मिकां पासत आनी याजकां पासत. आमच्या जिविताच्या पयल्या दिसा तावन आमच्या जिविताच्या अखेरच्या पयणा पर्यंत आमकां गरज आसा याजक आनी धार्मिकां. जिविताचे हर एक इम्पॉर्टंट घडी आमकां जाय
याजक आनी धर्मिका पूण कितें गी आमच्या विशयांत जायतें बरें तुमी सगळें वर्स उलयतात उण्णी आज एक दीस आमच्या खातीर मागात तुमच्या सर्व लागीं कल्ती विनंती आयच्या नव्यान करता आसतना तुमची मागणी आमी आशेतां आनी तुमच्या मागण्याचो तें बोळ आमी आशेतां आमकां दिल्ली ती जबाबदारी आमकां देवान तें विसवणी केल्ली आनी आमचो धर्म आनी आमचें जिवीत जियेत आसतना मागण्याचें जायतें बोळ आमकां जाय त्या देखून सर्व लागीं कालती विनंती आज आराधना वेळार आनी तशेंच नव्याना वेळार आमच्या खातीर मागात सर्व धर्मीक भाव आनी भयण सिस्टरां ब्रदर्स आनी सर्व याजकां खातीर आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ले याजक जावन आसात बाप प्रकाश डिकोन्ना 3 वर्सां आदीं हांगाचे ह्या पुणशेताचे डिरेक्टर ते जावन आसले नवे मनीस न्हय तुमी पळयलां ताका आतां प्रस्तुत आमच्या प्रॉविन्साचे सलाहेदार कावन्सिलर ते जावन बेंगलोरांत ते वस्ती करतात आनी आपलो वावर आमच्या प्रॉविन्सा खातीर ते दिवन आसात हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव एक अर्थभरीत उतरांनी तांणी आमकां शिकोवन दिल्यात आनी बेसांवकरच्या बाप प्रकाशाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वाद आमी मागता देव बरें करूं फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस फाल्यांच्या मिसाची वेळावळ ह्या रितीर आसा सकाळीं 6 वरार कोंकणी मीस सकाळीं 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें कोंकणी न्हय इंग्लीश भाशेन 9 वरार आनी 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत मिसां आसतलीं आनी 1 वरार मलयाळम भाशेन मीस आसतलें दनपारा उपरांत केवल एकूच मीस आसतलें तें जावन आसा सांजेर 6 वरार दबाजीक फेस्ताचें मीस ऑक्झिलरी बिस्प दिल्ली आर्च डायसिसचो मनादेक बाप दोतोर वलेरियन तावरो हे येवन दबाजीक फेस्ताचें मीस फाल्यां आचरण करतले आनी ह्या सौर मिसांक आमी तुमकां स्वागत म्हणटा जेजू बाळकाच्या मानाक आमी करचें फेस्त जेजू बाळकाचो मान आनीक आमी सोडोवया फाल्यां आनी परवां फेस्ताचे दीस जाल्ल्यान आमकां थोडी वॉलंटियर्सां जाय 2 दिसां खातीर जर तर कोणाक वॉलंटियर जावन स्वयंसेवक जावन सेवा तुमी दिवंक तयार आसात तर तुमी तुमचीं नांवां म्हज्या उजव्या कुशीन आसच्या तें ऑफिस आसा पार्लरांत थंय वचून तुमी दिवचीं तशेंच फाल्यांचो फेस्ताचो दीस जाल्या निमती सांजेर हांगासर पार्किंग इल्लेशें प्रॉब्लम जातलें कित्याक जागाचो अभाव आसा आनी जायतो लोक येवच्या निमती आनी मीस भायर आमी भेटयता ह्या निमती जागाचो थोडो अभाव आसा त्या देखून वयर हांगासर आमी कोणाकी 4 व्हिलरां दवरूंक अवकाश मेळचो ना ह्या निमती तुमच्या सर्व लागीं कालती विनंती तुमची 4 व्हिलर हाडल्यार तुमी भायर मार्गाच्या सायडीक सुद्दां दवरचें पडटली नातर कोणाक साध्य आसा 2 व्हिलरां वा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वा बसांनी तुमी आयल्यार बरें कित्याक व्हेकलां मस्त आसतली केवल ह्या जांकांची व्हेकलां मात्र आमी तांकां पास दिला तांकां मात्र आमी भितर येवंक सोडटले हांव जर तर कोणी प्रायवंत आसा तर सोलोन येवंक जाता तर तांणी वयर येवन प्रायवंतांक हांगासर देंवन व्हेकलां तक्षण सकयल देंवन पाटी मार्गाक वचत जाय पडटलें त्या देखून फाल्यांच्या दिसा आनी परवांच्या दिसा आमच्या सांगाता इल्लें सुदारचें म्हणून सर्व लागीं कालती विनंती आमी करता मार्चाच्या 7 तारखेतावन 17 तारखे पर्यंत आमच्या ह्या पुणशेतावन इस्रायल गांवाक आमी एक पवित्र पयण करतले 10 दिसांचें पवित्र पयण तें जर तर कोणाकी इंट्रस्ट आसा तर जेजू समकाल्या वाटेन चलोवंक कोणाकी मोन आसा तर तुमी सडीत माहीत आमच्या ऑफिसांत तुमी घेवचें आज हे मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत आराधन आसतलें आनी जेवण तयार जालां सर्वांनी जेवण सेवनूच पाठिवचें आज नव्यान निमाण दीस जाले निमती आज निमाण जेवण आसतलें फाल्यां आनी परवां जेवण आसचें ना त्या देखून सर्व लागीं विनंती कालती विनंती हेच्या पयलें सर्वांनी जेवण सेवनूच पाठिवचें तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा स्वरुपी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो
वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस आमची येलो सरतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेरान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाबा भयणी बाबर्ताचें देणें आमकां मेळ्ळां. विश्वासपणाची जिवीत विश्वासपणाची वाट चलोवंक त्या सुम्याचो आदार मोगोंक आमी हांगासर आसा. एक कडीभर जें कितें विश्वासपणाची वाट चुमकोंक म्हाका सोडिना जितें तें जावं आसा ताळणी आसा जावं पुरो आमकां वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी जें कितें आमकां दोसता सोम्याक समर्पिया. सोम्याक समर्पिया. सोमी आमकां आशा आसा तुजे थंय विश्वासपणान जियेसय म्हणून पूण जायत्यो संगती आमकां तुजे तोंड पाटी व्हरतात. ताचेर जैत व्हरूंक बोळ दी जेजू बोळ दी. तुवें आमकां दिल्ल्या बावार्थाच्या देण्याक विश्वासपणाची जबाबदारीन दिवंक आमकां बोळ दी जेजू. बाळू जेजू तुजेर विश्वास दवरून आमी हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी प्रार्थना तुका भेटयता. जायत्यांनी तांचे तेसांव हांगासर भेटयल्या मागोवंक विनंती केल्या. जायत्यांक आमी मागता म्हणून बसयले आसा. सोम्या तूं तांच्यो गरजो जाणाय तांच्या आदाराक पाव जेजू. सांगात आस जायते काळजाचे अत्रेक गंत बेजाराय सोम्या जायत्यो संगती आमच्या मतीन घेवन आमी हांगासर आसा. तुजे थंय आयिल्लो कोणूच निराशेन गेल्लो ना. त्याच बरोवशान ह्या घडये जें कितें सोमी आमी तुजे तावन जी बेसमां आशिवून आयल्या ती आमी ह्या घडये मागता. जायत्या बरी भलायकी जाय. विविधच्या पिडे शिडेन कश्टांची जायती आसात. ल्हान ल्हान भुरगीं युवा जाणां उतार प्रायची विविधच्या पिडेन कश्टता सोम्या. दैवीक वयसा तुजी गुण करचे सक्तेन तूं तांकां आपोड आनी गुण कर. सगळ्या भुरग्यांक तूं आरावन आशिर्वादीत कर. युवा जणांचो फुडार आशिर्वादीत कर. जायते युवा जाणां जिवितांत जायते समस्या फूड करनासात. जायत्या समस्यांक रेवडोन असो ताचे तोंड भायर येवचें कशें म्हणून कश्ट नासात. त्या युवा जणांक जेजू मतीक उजवाड दे. तुजें विशेष धैर्य दे. संवसाराच्या संगती विरो झुजोवंक तुजें बोळ तूं तांकां दी जेजू. जायते युवा जाणांक तुजे थंय हें जय मागण्यान तुजी ऊब घे जय विश्वासपणान जिये जय म्हणली उर्बा आसा पूण जायत्यो संगती रेवडातात ताचे तोंड सुटका जावं दी जेजू. सकट काजारी जोड्यांक तुका समर्पित हांव. ज्या काजारी जोड्यान थंय मानसताप आसा ल्हान ल्हान कारणाक लागून एकामेकाक होंदवण मोगान जिवंक कश्ट जाता त्या संगती तोंड सुटका जावं दी जेजू. सगळ्या काजारी जोड्यांक एकवटीत सांबाळ सोम्या. आमची कुटुंबां तूं आशिर्वादीत कर. कुटुंबाच्या हर एका संद्याक तूं आशिर्वादीत कर जेजू. ही सगळी भक्तेकां सोम्या ह्या घडयात पूण तळार आसात तुजी मजत मागोन सोम्या तांच्या काळजांनी तुजें धैर्य तुजें बोळ तुजो मोग घाल सोम्या. खंयचीच संगती आमकां सोलवयना जावं दी. खंयच्याच संगती आमकां कांगाल करिना जावं दी जेजू. तूं दाखवाल आमी फांटे तुजे थंय एकवटान रावंक आमकां आदार दी सोम्या. आज आमी सकट धार्मिकां पासत मागता जेजू. आमकां धार्मिकांक तुवें आपोवणें दिलाय. अस्कत आमी जायते पटी तुका विश्वासी जावंक जें देणें तुवें आमकां दिल्लें ताका विश्वासी रावंक आमी जायते पटी सुकता. सोम्या आमकां तुजें बोळ दी. सकट धार्मिकांक तुजें थंय उबारत आसतना जीं पिडेस्त धार्मिकां आसात एकसूरकाय भोगोन आसात तांकां तुजो सांगात फोव कर जेजू. जायतीं धार्मिकां आपणाच्या आपोवण्यांत कश्टून आसात. तुजी कुशी कितें म्हूण समजोवंक कश्टून आसात तांकां तांच्या आपोवण्यांत तीर रावंक तुजें बोळ दी जेजू. सर्व धार्मिकांक अस्कत कायचेर जैत भरूंक बोळ दी सोम्या.
वायट सकत जायते बुडी धार्मिकांक दोसता, तांकां सोलवंक प्रयत्न करता. कित्याक जर तांकां तुजे तावन वोंड काडलें जाल्यार जायत्यांक वांकडे वाटेक व्हेल्ल्या बरी जाता. सोम्या, ह्या सगळ्या वायट सक्तेचेर जैत व्हरूंक सर्व धार्मिकांक तुजें बोळ तूं फावो कर. तुका विश्वासी रावंक तुजो आदार दी सोम्या. जे आपोवणें तुवें आमकां दिलाय ताका बद्द रावंक तुजी मजत तूं आमकां दी जेजू. सगळ्या धार्मिकांक तुका आमी भेटयत आसतना भाव भयणी, ज्या धार्मिकांची तुमकां वळख आसा, तुमकां आदार दिला, जावं पुरो आमच्या सगळ्या फिरगतींचे विकार, धर्म भयणी, धार्मीक भाव, धार्मीक याजक, एक घडीभर तांचो उडास काडा. तांचे खातीर मागा, तांचे खातीर मागा. जी अस्क धार्मिकांत ज्या विशयान तुमकां कळीत आसा तांचे खातीर मागा. ह्या घडये आमच्या मागण्याच्या बळान ती बळादीक जातली, बळादीक जातली. तशेंच बाळो जेजू, तुका अर्गां जावन हें वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमतना, ह्या फेस्ता दिसांनी तशें हेर वेळार हांगासर येवन तुजी आशीर्वाद मागच्या हर एका भक्तिकाक तूं आशिर्वादीत कर. जायतीं जाणां हांगासर सेवा दितात, निस्वार्थ सेवा दितात. जायत्या जाणांनी उदार मनान ह्या पुणशेताक साबार वर्सां तावन दान दिलां, दान दिवनूच आसात. कोणाची नांवां हांगासर घाल्ली नात, कोणाची नांवां उसान सांगली नात, पूण सोम्या गुपीत रितीन जायत्यांनी आदार दिला. तांकां तूं आशिर्वादीत कर. देवा दिन चल्ल्यांक सस्नाचो विशय फावो कर. ही आमची सगळी मागणी सोम्या तुज्या बळवंत हातांनी समर्पित हांव आनी सांगता आमी मागता. ये भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजय पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दायेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरी कुरपें बरले सुमी तुजे संगता आसल्या भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जे कुशीन जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. सोम्या आमचे जिवीत तुज्या बळवंत हातांनी आमी समर्पिता. बरवशान आमी मागता. हे अजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळदेची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार आमी पडोवन मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमकाणी बुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळू जेजू, तुवें आमकां जायते उपकार फाव केल्याय. हांगासर येवन तुजे पुणतळार येवन सोम्या तुज्या आशिर्वादान जोडूंक आमकां फाव केलाय. आमकां राखलाय, सांबाळलाय, तुजो सांगत आमकां दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. प्रत्येक जावन हें वार्षिक फेस्त आचरण करून तुवें आमकां फाव केल्ल्या खातीर तुका दिन वाचता. सोम्या विविध गणितांनी विविध बऱ्या मनाच्या मनशां द्वारे तुवें आमच्या जिविताक आदार दिलाय. जायते पटी आमकां कळीत नासल्या म्हणल्या बरें तूं आमच्या आदाराक आयलाय. सोम्या अर्गां जेजू, आमची अर्गां भेटयता. उपकारी मनान आमी मागता. ये भोव उदार बाळो जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या हे देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी.
स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक